आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हणजे पक्षाचे आणि गोंय राज्याचे माजी आमदार तशेंच गोवा भारतीय जनता पार्टीचे स्पोक्सपर्सन सुभाष फळदेसाय हांचे स्वागत करता. आणि आज हे जे प्रेस कॉन्फरन्स आपयलेले आसा ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या संदर्भात जे कितें डिटेल्स आसा ते आमचे स्पोक्सपर्सन सुभाष बाब सांगतलेच. खरें म्हणजे भारतीय जनता पार्टी जो एक कार्यक्रम ठरयल्लो आसा की जो सेंट्रलान आमकां एक कार्यक्रम दिल्लो आसा एक सेवा सप्ताह म्हणून, त्या संदर्भात आमी पळयता की काँग्रेसीन एक जळफळ सुरू जाल्लेली आसा. खरें म्हणजे फाटले 6 म्हयने जो कोरोना विशय हो येयल्लो, म्हाका दिसता आमचो प्रत्येक कार्यकर्तो, बुथा वयलो कार्यकर्तो तसो स्टेटा वयलो कार्यकर्तो किंवा राष्ट्रीय कार्यकर्तो म्हाका दिसता ह्या सेवेन कामाक गुंतलेलो आसा, खंयच कमी पडलेलो ना. आणि हेजो भाग म्हणून आज खरी म्हणजे देशाक गरज आसा की सेवाची एकदम गरज आसा. म्हणजे आमी एक कार्यक्रम आमी तो सेवा सप्ताह म्हणून दवरलेलो आसा. इन डिटेल्स हांव विनंती करता आमचे स्पोक्सपर्सन बाब सुभाष हांगा येयल्ले आसा की तेंच्यांनी इन डिटेल्स तुमकां फुडें सांगचें जालें. नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार. आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण इतकेंच की काल काँग्रेसीचे जे गोवा अध्यक्ष गोवा प्रदेशाचे अध्यक्ष आसात गिरीश बाब चोडणकर हांचे वक्तव्य आणि आज मिडियाचेर प्रिंट मिडियाचेर आयल्या त्या रिपोर्टा प्रमाणे की ताणें म्हणलें की कोरोनाच्या थैमानाक मोदींच्या वाडदिवसाची चिंता, म्हणजे देशा भितर कोरोना जाल्लो आसा आणि तातूंत भितर पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदींचो वाडदिवस आमी साजरो करतात हाका आक्षेप घेवपाची ही कृती ताचो निषेध करपाक आमकां इतकेंच सांगपाक जाय की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचो 70वा वाडदिवस आसा आणि ह्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आम्ही एक सेवा सप्ताह मनयतात. सेवा सप्ताहाचो काळ जो 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर आणि आम्ही ह्या काळान भितर आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी आव्हान केल्लें आसा की हो जो वाढदिवस आसा तातूंत भितर झगमगाट नासतलो, तातूंत भितर बैठको नासतल्यो, तातूंत भितर कसलेच प्रकारचे सेलिब्रेशन म्हणजेच धाम धिंगाणा किंवा बाकीचे कितें पार्टी आणि हे काय नासतले. हे केवळ सेवा आणि हे अत्यंत आवश्यक आसा. म्हाका दिसता की सेवा सप्ताह म्हणटकच अनेक उपक्रम दिल्ले आसा. मानून बाबान सांगले तशें भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो या कोरोना संक्रमणाच्या काळान भितर कसो वावुरला, प्रत्येक कार्यकर्तो प्रत्येक बुथावेलो जावं तो राष्ट्रीय कार्यकर्त्यापर्यंत प्रत्येक जणांना आपले योगदान दिल्ले आसा. हांव गिरीश बाबाक सांगपाक सोदता, तुम्ही एनालायज करात ग्राउंड लेवलाचेर तुमचे कार्यकर्ते खंय आसात. जेन्ना कोरोना संक्रमण सुरू जालें त्या वेळा वयल्यान त्यो ग्रोसरीज किंवा एसेन्शियल्स वाटप म्हणा, ती इम्युनिटी बुस्टर्स वाटप म्हणा, किंवा जे कोरोनाचे पेशंट जाल्ले आसात तांकां सहकार्य करप, त्या गांवागांवाक सॅनिटायझेशन करप, ह्यो खंयच्योय कृतीन भितर भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो बूथ लेवलावेलो अगदी तळाचो कार्यकर्तो पसून इतको ऍक्टिव्हेट जाल्लो आसा की समाजाक आपल्या ह्या पक्षाच्या माध्यमांतल्यान कितें तरी आपणे बरें दिवपाक जाय. ज्या पक्षाचेर जनतेन विश्वास दवरिल्लो आसा, आमी जनतेक पात्र, जनतेच्या सेवे खातीर तत्पर आसपाक जाय, ह्या भावनेन कार्यकर्ते वावरिल्ले आसात. नाजाल्यार दुसऱ्या वटच्यान तुम्ही काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या कडेन पळयात, प्रत्येक दिसाक तांकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो हुस्को, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन अर्दवर भितर सरकाराच्या प्रत्येक केल्ल्या कार्याचेर टिका करपाची, खंय आंदोलनाच्या भाशा वापरपाची, खंय तरी मोर्चा व्हरपाचे, हे सगळें करपाकच जाय. म्हाका दिसता की ऑपोजिशन म्हणून ताणें हे करचें जरूर करचें. पूण ज्या वेळार सेवा सप्ताहा सारको एक कार्यक्रम माननीय पंतप्रधानांच्या वाढदिवसा निमित्त जाता आणि ताचो लाभ संपूर्ण भारत देशातल्या प्रत्येक नागरिकाक जाता, जे डाउनट्रोडन आसतले, जे अनप्रिव्हिलेज्ड आसतले, जे दिव्यांग आसतले, अशा अनेक लोकां खातीर नरेंद्र मोदीन आव्हान केल्लें आसा की ह्या वाढदिवसाच्या निमित्तान तांकां कितें तरी फायदो जावनी.
सरकारी सेवक किंवा यंत्रणा जी आसा ती एखाद्या वेळेस खंयच्याय गावात खंयचोय एक दिव्यांग आसतलो, अपाहिज आसतलो किंवा बाकीचे हे असतले हांचे कडेन आमचे लक्ष आसपाक जाय म्हणूनच एक सेवा सप्ताह म्हणून केला आसा. आणि तातूंत भितर आमी कितें करतात? नरेंद्र मोदींचो फोटो लावन जल्लोष करतात किंवा मिरवणुको काडनात. आमकां घालून दिल्ल्या त्या हातून भितर प्रत्येक या मंडळ जे आसा प्रत्येक मतदारसंघा भितर किमान 70 लोकांचे जे दिव्यांग आसा, जे स्पेशल हे आसतले, जांचे कडेन चलपाक जायना, जांकां व्हीलचेअर जाय, जांकां जयपूर फूट जाय किंवा खंयचो हाताचो पंजो जाय किंवा जे मनीस आंधळे आसात, जे मनीस बहिरे आसतले हांकां खंय तरी इक्विपमेंट दिवपाचे आणि तातूंतल्यान तांच्या घरापर्यंत कितें तरी पावोवपाचे हो उद्देश आसा. दुसरे कडेन जे हॉस्पिटलांनी आमचे पेशंट आसतले ते एखादे वेळ किंवा बाकीचे कडेन जे स्लम एरिया आसतले जांकां अजून पर्यंत एसेन्शियल जो कितें तुटवडो आसा तांचे पर्यंत कितें तरी फ्रूट आसतले किंवा धान्य आसतले ही पावोवपाची वेवस्था प्रत्येक बुथावेल्या आपल्या भागांतल्यान करपाक जाय. दुसरे आसतले आमच्या युवकांक आव्हान केल्लें आसा की तुम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प करा, कारण आयज ब्लड डेफिसीट जाल्ले आसा. ह्या भिरांकूळ वातावरणा भितर ब्लड डोनर्स सहज रेग्युलरली येवपाचे ते येनात. ह्या वेळार भारतीय जनता पार्टीच्या सगळे युवा कार्यकर्त्यांक एक आव्हान केल्लें आसा की प्रत्येक मंडळान किमान 70 लोकांचे ब्लड डोनेशन करून घेवचे. आम्ही ताचे विशयी तयारी करतात तेन्ना आमकां खबर आसा की हे एका बरोबर जावप शक्य ना म्हणून हे टप्प्याटप्प्यान घेतले. ह्या सेवा सप्ताहाचो फक्त ह्या विकाकच करपाक गेले जर जाय ही वेवस्था ती अपुरी पडटा. म्हणूनच आम्ही ते म्हणजे शेड्यूल करून करतले. आम्ही पळयल्यात की प्रत्येक गांवा भितर प्रत्येक मतदारसंघा भितर जे कोरोना पेशंट बरे जाल्ले आसात तांचे कडल्यान प्लाझ्मा डोनेट करपा खातीर तांकां आव्हान केल्लें आसा. हो एक सेवा सप्ताहाचो भाग जावन आसा. प्रत्येक गांवा बुथाचेर किमान 70 झाडां प्लांट लावपाची हे आव्हान केल्लें आसा. ज्या ज्या गांवांत प्रत्येक बुथाचेर प्लास्टीक इरेडिकेशन मोहीम आखपाची, प्रत्येक बुथाचेर आम्ही क्लिनिनेस ड्रायव्ह करपाचो आणि सामाजिक खंय हॉस्पिटल आसतले किंवा कचेरी आसतले, ऑफिसीस आसतले ज्या जाग्यार चड पब्लीक वर्दळ आसा अशा ठिकाणाचेर येता सफाई कामगार जर अपुरे पडले जर जाय जाल्यार ते व्यवस्था करपाची. हे सगळे आम्ही करतात आणि हे सगळे करत आसतना एकठांय हाडून करना. खंय तरी आमच्या मतदारसंघा लेवल हाजेर बसून आज टेक्नॉलॉजीचो पुरेपूर वापर करून आम्ही आमच्यो बैठको घेतात. मंडळाची बैठक वचून अशी व्यवस्था आमची आसा की स्क्रीन लावपाचे की आनी बाकीच्या व्हर्च्युअल मिटींग घेऊन आम्ही आमचे डिसिजन्स कळयतात आणि तातूंतल्यान करपाक लागले आसा. काँग्रेसी कडेन वचून ही यंत्रणा तयार जाली ना. तुम्ही पळयतले की एक चार म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेवप आणि हे करप, एक खंय तरी लोकांची दिशाभूल करप, लोकांची फसवणूक करप, अटेन्शन डायवर्ट करप. जे लोक रस्त्यार मुद्दाम जावन काम करपाक येतात, लोकांक मदत करपाक येतात तांचेर आरोप करप, अशे प्रकारचे हे प्रकार जायत आसात. फाटले थोडे दिसा पयलीं हांवें ब्लड डोनेशन कॅम्प सांग्यार केल्लो भारतीय जनता पार्टी सांगे मंडळान. त्या वेळार अशें अफवा जावपाक लागलो की ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्प करतात आणि 4 जाण एकठांय येवपाक जायना आणि कितें करतात तुमी वायलेशन्स करतात, नॉर्म्स वायलेट करतात. हो जो कॅम्प आशिल्लो 100च्या वयर डोनर्स आयले, स्वयंस्फूर्तीन आयले, किट कमी पडले, साधारण 20-25 युवक जे आयले ते परत वचपाक लागले. म्हणजे हो एक विश्वास आमच्या प्रत्येक मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांचो आसा की आम्ही कितें तरी देशा खातीर करपाक जाय, आम्ही कितें तरी ह्या जनते खातीर करपाक जाय. अशे तरेचे ब्लड कॅम्प हे सगळे जातले. पूण म्हाका दिसता की काँग्रेस आणि स्वताक अशें कितें तरी केल्लें आसा. तुम्ही हे लेटेस्ट पळयले जर जायत संपूर्ण भारतभर नीट एक्झामी जावपाक जायना, जेई एक्झाम जावपाक जायना, तुम्ही ह्या देशाक खंय व्हरपाक पळयतात. ह्यो एक्झामी कंडक्ट करपाक जायना म्हणून किती व्हडली आंदोलनां जाली, कितले कोर्ट जाले आणि हातूंत भितर प्रत्यक्ष सहभाग ह्या ऑपोजिशनाचो आसा, काँग्रेसचो आसा. अशें जाहीर करून तुम्ही ह्या युवकांचे जे कौशल्य आसा, ह्या युवकांचो भवितव्य आसा ते अंधारान उडोवपाचो एक जाणीवपूर्वक प्रयत्न करता. कित्याक तर ताचें क्रेडिट ह्या सरकाराक मेळपाक जायना. हांव इतकेंच म्हणटा की आमच्यो शालांत परीक्षा 10वीच्यो 12वीच्यो परीक्षा गोंयच्या सरकारान अत्यंत बरे तरेन
सफल अश्यो केल्यो आणि त्याच्या नंतर कारकीर्द पळयात तुम्ही सुरू झाली. एक वर्ष त्यांचे एक म्हणजे आयुष्याचो एक टप्पो आसा. ह्या टप्प्याचेर पसून युवकांक फाटीं ओडपाचें काम करता, खंय तरी आंदोलनां करप. म्हाका कळना की तुम्ही होच जर फोर्स, हेच जर इंटेलिजन्स, होच जर तुमचो वेळ आसा तो तुम्ही ह्या सत्कार्याक लायलो जर जाता लोक पळयता आशिल्ले. काल हांव ताजेर वचना पण एक खंयच्या तरी चॅनलान एक हें हाडिल्ली, ताजे वेल्यान कळटा की भारतीय जनता पार्टीचे वास्तवीक आमकां पसून खबर ना की भारतीय जनता पार्टी आतां ते म्हणटात की भारतीय जनता पार्टीच्या सगळे संघटनेक खबर आशिल्ले. हांवें पसून आन्सर केलें ना. जेन्ना आयलें म्हाकाय फेक दिसलें, हांवें आन्सर करपाक गेलो ना. म्हणजे आमची जो पळय लोकां कडेन संपर्क आसा आनी लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केल्लो आसा ताची पर्संटेज तुका ताजे वेल्यान कळटा. गेले त्या निवडणुकीच्या पेक्षा आमी कितलेशेच वयर आसात आनी काँग्रेसीचे हे घडलेले आसा. चिंत करपाची आसा आनी ही की आपले जे लोकल लेवला वेले संघटन कार्य हे तळागाळात वचत आसा आणि आम्ही बेसुमार भारतीय जनता पार्टीचे आरोप करीत असतात. हातूंतल्यान आपल्या हातांतल्यान आपले वोटर हे निसटून वतात हाची जाणीव गिरीश बाबाक आसपाक जाय. खरो राजकारणी असं करताय. म्हणूनच हांव मागता की ह्या गोंयच्या लोकांनी अशा ह्या फसवणुकीक, अशा ह्या बेजबाबदार वक्तव्याक किंमत करची न्ही. ताणें पळोवचें की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत या कोविडा कडेन झुंज दिता दिता स्वताकय तांकां हें जालें, इन्फेक्ट जालें. आणि इन्फेक्ट जाले आसतना तो कारभार केन्नाय मातसोय कसुबरी ढिलो पडपाक दिलो ना. आमी कोरोनाक म्हणटात की ग्रीन झोनांतल्यान खुबशे व्हिडिओज येतात, फेसबुकाचेर येतात की डॉक्टर प्रमोद सावंतान ग्रीन झोनांतल्यान आमकां रेड झोनाक हाडले आणि त्याचे सगळे खापर ताजेर डॉक्टर आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचेर फोडटात. तुम्ही पळय जे करपी आसा, कोणी आम आदमी आसतले, काँग्रेस आसतले, तुमचे सरकार ज्या राज्यांनी आसा त्या राज्यांनी बेसुमार वाड आसा ताची पळयात. खंय तरी दिल्लीक आसतले आणि दिल्लीचो आमी घेवपाक जाय, मॉडेल घेवपाक जाय. अरे दिल्लीक भितर कितें हाहाकार जाला तो तुम्ही पळयात, तातूंत कंट्रोल करपाक जाय आणि तुमचो मॉडेल आम्ही घेऊन वचपाचे. आमचे माननीय मुख्यमंत्री तसेच आमचे माननीय आरोग्य मंत्री दीस रात मी खंयच्याय क्षणाक आरोग्य मंत्र्याक पळयात खंयच्या तरी हॉस्पिटलाचो रिव्ह्यू घेतल्यात. ही नवी मशिनरी, नवी टेक्नॉलॉजी हाडपाचे, नवे जे पद्धती आसात ताचेर उपचार पद्धती करपाची हातूंत भितर ते मग्न आसात आणि तातूंतल्यान खूब प्रमाणात तांणी हाजेर ताबो मेळयिल्लो आसा. म्हणूनच जे सरकार बरे तरेन मार्गक्रमण केल्ले आसा, जे लोकांक दिसपाक लागले आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंताचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे आसा ते बरे तरेन वाटचाल करता. तांचे कडेन स्वता कडेन कांय जायना. फक्त अंतिम म्हणजेच एक मार्ग आसता तो प्रेसा कडेन वचून खंय तरी बोवाळ घालपाचो, खंय तरी इलेक्शन डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा वचपाचो, आनी कित्याचेर मोर्चा व्हरपाचो. हे मोर्चा व्हरपाचे लोकशायेचें एक तंत्र आसा, ते वापरातच तुम्ही, ते वापरपाकच जाय. पण त्याच बरोबर तुमच्या ज्या लोकांनी विश्वास दवरिल्लो आसा त्या विश्वासाक पात्र ठरपा खातीर काहीतरी स्वताक प्रॅक्टिकली काम करपाची अत्यंत गरज आसा हाची जाणीव हांकां आसपाक जाय. म्हणूनच परत एक फावटी आमचे जे काँग्रेसीचे अध्यक्ष आसात गिरीश बाब चोडणकर हांकां एक रिक्वेस्ट करता की अशे जे सेवाभावी वृत्तीन कार्य करपी उपक्रमांचेर तुम्ही त्या विशया वेल्यान लोकांची दिशाभूल करनाकात, लोकांची फसवणूक करनाकात आणि स्वताक त्याची प्रेरणा घेऊन तुम्ही तुमच्या ज्या वेळा लीडर असतले त्या लीडरांच्या वाढदिवसाक म्हणा किंवा जयंती निमित्तान म्हणा किंवा बाकीच्याही म्हणा तातून काम करा. आम्ही फक्त हो वाढदिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचोच नाही, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचे जयंती निमित्तान तुम्ही पळयात. आमच्या गोयचे प्रथम मुख्यमंत्री हांच्या वाढदिवसाक आम्ही उपक्रम केल्ले आसात. आमचे आता जेन्ना हे येतले आमचे डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या जन्मदिनाक आम्ही केल्ले आसा, पुण्यतिथी कार्यक्रम केल्ले आसात. पंडित दीनदयाळजी हांच्या दिसाकय आम्ही केल्ले आसात. म्हणजे एक आत्मनिर्भर भारत म्हणटा ती संकल्पना आम्ही ज्या दिसाक पंडित
दीनदयाळजींचो वाढदिवस म्हणजे जयंती आसतली आणि काबार जातलो आत्मनिर्भर सप्ताह व 2 ऑक्टोबर या कार्यकाळा भितरही खूप केल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टी खंयच्या तरी आपल्या एक महान नेत्याचो आदर्श घेऊन त्या दिसाचे निमित्त सोडून आमचे सेवा कार्य मुखार व्हरतात. महात्मा गांधीचो जो हे आसा जयंती आसा, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान जालो, आयज काँग्रेसीचे खुबशे लोक म्हणटात की महात्मा गांधी हो आमचो, जाल्यार त्या निमित्तान फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन ऑपोजिशनाचेर तोफगोळा घालपाचे पयला त्या दिसाक तुमकां कार्य करपाक खूप मोठी संधी आसा. आम्ही त्या दिसाक कार्य करीत आयले आसा. गेले ते म्हाका दिसता 7 वर्सां या देशाचे जेन्ना पंतप्रधानाचे माननीय नरेंद्र मोदीचे सरकार आयले त्या दिसा वयल्यान फक्त राजकारण करपा खातीर न्हय तर स्वच्छता मोहीम तातूंतल्यान आमी सुरवात केल्ली आसा. म्हणजे देशाचे जे महान व्यक्ती आसात, या देशाक तांचो आदर्श आसा, त्यांचो आमचो सन्मान करपा खातीर तांच्या दिसाक आमी खूप मोठे उपक्रम हे चालू दवरिल्ले आसात. आणि आमकां फक्त नरेंद्र मोदींचोच वाडदिवस म्हणून हे सगळे कार्य जाता अशें न्हय, तर आमकां लोकां कडेन पावपाची संधी आमी पळयतात. आणि आमचे कार्यकर्ते जे अशे ह्या वेळार कोविड वॉरियर्स म्हणटात, स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता प्रत्येकाच्या दारात वचपाचे, प्रत्येकाक एसेन्शियल्स किंवा मेडिकल फॅसिलिटीज किंवा सॅनिटायझेशन ही पर्व करनासतना, ब्लड डोनेशन, प्लाझ्मा डोनेशन हे सगळे पर्व करनासतना करतात. लोकांनी विचार करपाचो आसा की ह्या वेळार काँग्रेसीचे कार्यकर्ते कितें कार्य करतात ते. म्हणूनच आयज ह्या संक्रमण काळा भितरही फेसबुकाचेर आणि सोशल मिडियाचेर ज्या प्रमाणे माननीय मुख्यमंत्र्यांचेर आरोप जाता आणि त्याच्या नंतर सर्वे जाता, त्यांना क्लॅरिटी येता की या जनतेचो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर पूर्ण आसा. म्हणूनच आयज अशे तरेचे निष्कर्ष हे माध्यमा कडेन आयिल्ले आसात. देव बरें. Yes. Thank you. Future काय ना अनऑफिशियली नो